विनवडा पेडणे हांगचो रस्तो सामको धोकादायक जाला। रस्त्यार खड्डे पडल्यात, तशेंच सिमेंटाच्या रस्त्याक वेऱ्यो लागल्यात। तशेंच ह्या रस्त्याक दिशादर्शक लायिल्ले ना। रस्त्याचे लेवलिंग सारके करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक तुंबता। हो प्रस्न सुटावो करपाक पंचायती वांगडा घेवन भौशीक बांदकाम खात्यान हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। आज नॅशनल हायवे जो पत्रादेवी गोवा जो आसा बांबोळी पर्यंत तो इतको खतरनाक मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा। केन्ना कितें जायत तें सांगूंक जायना। आता प्रत्येक पत्रादेवी टू बांबोळी ह्याच ठिकाणी जर का पळोवंक गेल्यार खड्डे इतके आसात आणि मेन म्हणजे जे कॉन्क्रीटचे रस्ते जे आसात ते फुटाळे, अक्षरशः ब्रिज जो आसा फुटाळे 2-2 इंच फुटाळे गेल्ले आसा आणि केन्ना कितें जायत तें सांगूंक जायना। आमी ते दीस आमी कोलवाळचो जो इशू जो सकयल गेला तो इशू समोर हाडलेलो। परत हांगासर जे तोरशां आणि हांगासर फाटल्यान म्हाज्या जी सायडीक जी हे आसा डोंगराचो भाग जो आसा तो केन्नाय कोसळूंक शकता, कारण जी एक पदरी चालू आसा ह्या सायडीन आणखी रुंद करपाचें बाकी आसा। म्हणून ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता, जे कितें कामां करची आसात तर योग्य तरेन करा। जे आमच्या जो कोण इंजिनियर आसा किंवा कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा की कोण आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा तेंच्यांनी विचारपूर्वक केल्ले ना। हे जे काम चल्लेले आसा, जे प्रत्येक पंचायत आसा पंचायतीक समोर हाडून त्यांची बैठक घेवन तेंच्यांनी डिस्कस करूंक जाय। प्रत्येक ठिकाणी पंचायत जे आसा तांकां खबर आसा आपल्या एरियेन कशें कितें आसा, उदक भरता किंवा कितें जाता, खंय कितें जाता सगळें खबर आसता। म्हणटुशी तेंची पंचायतीक खंय केन्नाच घेतलेलें ना। ही सारकी बेशिस्तपणान कामां केल्ली आसात। तांकां लोकांचे अजिबात कितें प्रवासी जे पडले गाडयांचे जे पडले ना ते हांगासर पळयात तुमी। फाल्यां जर पावस येत तर हांगासर रस्त्यावर उदक जातले आनी गाडये भायर वयतले आनी एक्सिडेंट जावन कितलेय जाग्यार जिवीत हानी जावंक शकता। ते सरकार हेचेर ताबडतोब कारवाई करून हे रस्तो रिमूव करपाचो किंवा ती सायड आसा ती भरून काडपाची आनी लोकांक सारकी वेवस्थीत लोकांक वचूंक मेळटा अशी तेंची सोय करून दिवपाची।